नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्तिका कोडकर। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यार आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। झाडां पडली, लायट गेली, रस्ते गेले उदकापोना, गोंयभर पावसाची धुमशणां। बेबे सोडात, चिकन आनी मटणाचो घोस्त काडात, निरागस बेब्यांचो खून करनाकात, मंत्री रवी नायकाचो उलो। आमटाणे धरण भरता, उटंगराच्या पावसाक लागून धरणांतल्या उदकाची पातळी पावली 47 मिटराचेर। व्हडल्या ब्रँडाच्या नावाचो उपेग करून बाबत दर्जाच्यो खाटीर घालपाच्यो गादयो करप्यांचेर वजन माप खात्यान घाली धाड। सोळा वर्सां बंद उरिल्लो कांसावलीचो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 6 म्हयन्यां भितर करतलो कार्यरत, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें विधान। आनी 10 रुपयाचो सोपो आतां परवडना, मार्केट नितळ जाय जाल्यार वाडीव सोप्याचें मोल फारीक करत, म्हणटा आमदार दाजी साळकार। आतां खबरो विस्तारान। पुराय गोंयांत पावसान धुमशेणां घालपाक सुरवात केल्या। हवामान खात्यान रेड अलर्टाची शिटकावणी दिल्या उपरांत पावसान आनीकूय नेट धरलो। तशेंच ल्हान व्हड अपघातांच्यो घडणुको घडत आसात। झाडांची पडझड जाल्ल्यान वरांची वरां येरादारी आडकून पडटा। चडांत चड वाठारांत हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्ली आसा। आतां मेरेन सरासरी 46.93 इंच पावस पडलो। फुडले 5 दीस गडगडाटा सयत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा, अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या। बेबे कसले खातात? चिकन नाजाल्यार मटन खायात, निरागस बेब्यांचो खून कित्याक करतात, अशें म्हणीत जंपिंग चिकन खावपी लोकांक शेतकी मंत्री रवी नायकान बरोच उजरावन काडला। पळयात। शेतां विकपाची न्ही जागो आनी खंय तरी बेबे खावपाचे न्हू, ते तुमी कितें सांगता? बेबे आतां सांगलें की बेबे मारपाक जायना आनी बेबे मारल्यार ताची केस जाता पूण ताका लागून लोकांनी बेबे खावपाची बंद करून चिकन खावपाचें। हांव सांगता बोकडो खावचो, तशें कांय ना। उत्तर गोंयांतल्या जनते खातीर खोशयेची गजाल जावन आसा। फाटल्या 3-4 दिसांच्यान पडपी पावसाक लागून आमटाणे धरणाच्या उदकाची पातळी आतां ल्हव ल्हव वाडपाक लागल्या। शुक्रारा सांजे मेरेन ह्या धरणाची पातळी 47 मिटराच्या लागीं पाविल्ली। सद्या पडटा तसोच पावस आनीक 4-5 दीस पडलो जाल्यार उदकाची पातळी ताकीद की म्हळ्यार 50 मिटर इतली भरपाची आस्त वाडल्या। पावस पडून लेगीत फाटल्या सप्तकांत शेनवार मेरेन उदकाची पातळी वाडूंक नाशिल्ली। उदकाची पातळी 45.5 मिटर इतलीच आशिल्ली। मडगांवच्या रावणफोंड वाठारांत शुक्रारा वजन माप खात्यान बेकायदेशीरपणान गादयो तयार करपी गुदांवाचेर धाड केली। अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या गुदांवांतल्यान 40 गादयो जप्त केल्यात। डॉक्टर ऑर्थो ह्या कंपनी खाला हो धंदो चालू आशिल्लो। बेकायदेशीरपणान चलिल्ल्या ह्या गुदांवाचेर फाटल्या 1 म्हयन्या सावन नदर दवरून आशिल्लें। आयज उक्ते मेळिल्ल्या कारणान आमी ताचेर धाड घाली, अशें वजन माप खात्याचो निरीक्षक नितीन पुरुशनान सांगलें। किती मेळ्ळा तुमकां? ना बेसिकली आमी हांगा जाले एक म्हयनो जालो नोटीस करताले, थोडे सेल्समॅन बॅट घेवन भोंवताले, सो
सो बेजिकली भोंवता भोंवता आमी हांगा नोटीस केलें एक दीस हो उदक ओपन आशिल्लें. आयज आमकां परत ओपन दिसलो. आमी इन्स्पेक्शनाक येयले. आमकां बेडा दिसले डॉक्टर ऑर्थो म्हणून. तेजें डिक्लेरेशन ना, कांयच ना. MRP आनी मंथ एनी सगळें ब्लँक आसा. आतां तेंच्यांनी आमकां बील दिल्लें आसा. बेज ऑन बील आमी कंपनीक लेटर घातलें आनी फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन चालू करता. खासावलीचो नवो बांदून दवरिल्लो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आमदार आनी सरपंचाच्या वादा खातीर फाटल्या 16 वर्सां सावन रितो पडून उडिल्लो. ह्या वास्तूची पळोवणी केले उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर कॉम्प्लेक्स कार्यरत करतलो अशें म्हणलां. सुरवेक कांसावलेची पंचायत ह्या वास्तूत शिफ्ट करतले, तशेंच थंय बांदिल्ले गाडे गांवकारांक विकपाक प्राधान्य दितले अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. कांसावलीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 2006 बांदलेलो. जवळपास 16 वर्सां जाली कंप्लीट जावन. ओके, ह्या प्रोजेक्टाक विदावट यूज म्हणजे आमदार आनी सरपंच यांच्यो झगड्यो ताज्या खातीर कितलीशीच वर्सां जाली की ही प्रॉपर्टी इन यूजान येनाशिल्ली. आतां आमदार आमचो बाबा अंतरबाब ताणें इनिशिएटीव घेतला म्हणून मुद्दामूच तो म्हाका घेवन आयलो. हांव सरपंच उपसरपंच सगळ्यां कडेन उलयलो. आमी मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम प्रोसेस कंप्लीट करून 6 म्हयन्या भितर पूर्ण कॉम्प्लेक्स यूजन येता. 6 म्हयन्या भितर हांवें मुद्दाम सांगला. पयलीं वी आर शिफ्टींग द पंचायत प्रिमायसीस. म्हणजे तुका कांसावलीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तांकां एके सायडीचो कॉम्प्लेक्स पंचायतीक दिता. ओके, एके सायडींतलो कॉम्प्लेक्स तेंचो जो आसा तो थंय कोर्सी स्कील डेव्हलपमेंटाचें कितें सुरू करता. सगळीं शॉप्स जी आहा पळय न्ही ती आमी डायरेक्टली विकत दिवपा खातीर करता. गांवांतल्यानी सगळ्यांनी एप्लाय करचें. वी आर गिवींग फर्स्ट प्रिफरन्स फॉर द विलेजर्स. तांच्यांनी शॉप डायरेक्टली विकत घेवपाचें आनी आपले शॉप मार्केट कॉम्प्लेक्साक सुरू करपाचें. सकयलो फॉर स्पोर्ट्सा खातीर चेंजींग रूम आनी टॉयलेट सकयलो ग्रावंड फ्लोराचेर जे आसा ते तांच्या खातीर मेंटेन दवरता. लोकला खातीर जीम जो आसा तो जीम चालू उरतलो. पण वयलो 6 म्हयन्या भितर पूर्ण कॉम्प्लेक्स इन यूज हाडपाचो सरकाराचो प्रयत्न आनी आमी हाडटा. SGPDAचें मार्केट नितळ दवरपाक जाय जाल्यार थंय बसपी पसरकारांनी आतां वाडीव सोपो दिवपाची गरज आसा अशें आमदार दाजी साळकार्णी म्हणलां. SGPDA मार्केट निवळ करपा खातीर खास कामगार घालचे पडटात. नितळसाण ही सदची जावपाक जाय. ताका लागून कामगार लेगीत सदचे लागतात. ह्या कामगारांक पयशे कशे फारीक करप असोय प्रश्न तांणी उपरासला. SGPDA मार्केटांतल्यान आतां तो सोपो खूब उणो आसा अशें मत दाजी साळकार हांणी व्यक्त केलां. पयलीं ते फिशरमॅनांक सांगताले की तुमी आमकां थोडो सपोज सोपो तुमी वाडोवन दिलो जाल्यार आमी टोटल रिनोवेशन तुमचे मार्केटाचेर करता. म्हणजे तुमकां बसपाकूय बरें करता. खंय खंय तुटलां फुटलां कितें गेटी रिपेर करपा आसा ट्यूबलायटी घालपा आसा आमी सगळें करून दिता. पूण तुमी एक तर वयर बसा आमकांय सोपो दिया. कित्याक ती वयर बसली जाल्यार लोकांकूय बरें वचपाक मेळटा. पूण आमी पळयता की आतां ती सकयल बसता तो एक पार्ट जालो. पूण आज आमी पळयताले की सगळ्या कडेन पावस इतलो जोरान लागला आनी सगळ्या कडेन उदक भरता. जेन्ना आमचे इंजिनियर वचून पळयले तेन्ना सगळ्या कडेन जे ब्लॉक्स आसात ते भरिल्ले आशिल्ले आनी तो गटर फुट्टे काडून आशिल्ल्या कारणान ती बरें चड जाल्ले. सो आज आमी फूल म्हणजे टोटल रिटेल मार्केट जे आसा त्या सगळ्याक ऑल अरावंड उदक फ्री फ्लो जावचें आनी उदक खंयच तुंबून उरचें न्ही हाज्या खातीर ते क्लिनिनेस ड्रायव्ह म्हणजे गटर क्लिनिंग वन घेतला. रिटेल मार्केटाचे सगळे इश्यूज घेवन आमी एक मिटींग आपयली आनी दोनी एमएलए म्हणजे मारगांवचो आनी फातोर्डेचो एमएलए तांकांय इन्वायट केले. कित्याक हांव वास्कोचो जाता ते तांकां हांगा चड जाणकारी खबर आसा आनी तांकां एडवायस घेवन म्हणजे बरें कितें तांच्या खातीर बरें कितें आनी लोकां खातीर कितें बरें. कित्याक लोकांच्योय खूब कंप्लेंट्स जाता की ते सकयल बसतात तांकां चलपाक मेळना निसर जाता. पूण आज आमी पयलीं आज आमी काय कोणाक सांगूं नाशिल्लीं. पूण आज आमी पळयलां सगळ्या कडेन क्लीन आसा. फक्त तांकां रिक्वेस्ट करता की वयर बसा जेणे करून लोकांक मातसो फ्री भोंवपा मेळटलें. आतां ती एग्री जाता पूण ती म्हणटा तेवटेन होलसेल बंद करा. त्या खातीर सगळे इश्यूज घेवन आमी एक मिटींग आपयल्या नेक्स्ट विकाक. ताजे भितर खुबशे सोल्युशन येतले अशें आमकां दिसता. ते तुमी पळयलें ऑन कॅमेरा पसून तुमी हें आसतना ती पसून एग्री जाता की आमी जे दितात ते कमी आसा म्हणून. तातूंत आमचे कडेन सगळें मेंटेन करप जायना. आतां हे लेबर आमी 10 लेबर घालतात हे सपोज आमी 10 दीस घाले जाल्यार तांचे 40-50 हजार रुपया जाता. तितले आमकां रेवेन्यूच जायना. सो जावं कितेंय जालें म्हणल्यार आमकां पब्लिकाक सर्व करपाची आमची ड्युटी आसा. त्या खातीर आमी एक टायम तो ड्रायव्ह घेता 2 टायम येवपा येता. पूण सपोज तांचे कडेन जो रेवेन्यू येवपा लागत जाल्यार म्हाका दिसता कंटिन्युअस आमकां क्लिनलीनेस हांगा दवरपाक आमकां बरें पडटलें.
फाटल्या कांय दिसां सावन सुरू आशिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून गिरी वाठारांतले रस्ते उदकापोंदा गेल्यात. ह्या वाठारांत हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्ल्यान थळाव्यांक तशेंच भायल्यान येवपी लोकांक त्रास सोंसचे पडटात. तशेंच उदक तुंबून उरिल्ल्यान डेंग्यू आनी मलेरिया सारकी दुयेंसां जावपाची भिरांत थळाव्यां मदीं पातळ्ळ्या. दर वर्सा ह्या वाठारांत हुंवाराची स्थिती निर्माण जाता, देखून थळाव्यांनी सरकारा कडेन बेगोबेग प्रश्नाचो सुटाव करपाची मागणी केल्या. सावड्डेच्या दत्तवाडी दूदगाळ वाठारांतल्या दत्त मंदिराच्या सभामंडपाचें काम वेळार जावपाक जाय. काम कशेंच उसरां जावपाक जायना अशी शिटकावणी सावड्डेचो आमदार गणेश गांवकारान कंत्राटदारांक दिली. शुक्रारा सावड्डेच्या दत्तवाडी दूदगाळ वाठारांतल्या श्री गुरुदेव दत्त मंदिराच्या सभामंडपाचो कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत आमदार उलयतालो. वट्टे 49 लाख रुपया खर्च करून हो सभामंडप बांदतले. जो पावस पुढे गेलो तर तो येऊन भितरी एक दिसात परत चालू झालो. जाल्यार सगळे कंप्लीट इतिहासकारांच पळया आनी तितले जर हांव आयज सकाळी सकाळी खूब पावस पडटालो, काळोख जालो. हांव म्हणलें थंय म्हणलें दत्तमाच्या चरणा कडेन वचपा आसा, 4 गांवांचें उद्घाटन आसा. तूं म्हणलें तितले मातशें सगळें राखून धरा म्हणून पावस म्हणल्यार पावस बीस कांय ना. ह्या तुका हांव एक एक्झाम्पल सांगलां आनी अशी एक संदी मेळ्ळी आमकां करपाची. ती कशी आसा, हें सादारण 47 ते 48 लाखाचें काम आसा. हे काम सरान सांगता सगळें ते तशें जाता, सराक सारकी म्हायती पुढे जीव ना. हे आमदाराच्या फंडांतलें काम न्ही, एमएलएच्या फंडांत. हांवें म्हणलें सावड्ड्याक आसा बाबा म्हणलें कितें करपाचें काम आसा, तो म्हणपाक हें काम आसा. म्हणलें कर, जाय तशें कर आनी मुद्दाम करून सांगता. जें कितें एस्टिमेटा आसा कॉन्ट्रॅक्टर मेळचें आमचें फाटी रावंक नाका. कामाक मातसो सुद्दां उशीर करपाक जायना. घातलो सांगता कितें प्रॉब्लेम आसा म्हाका पयलीं सांगपाक जाय. कळ्ळें न्ही, कितेंय प्रॉब्लेम आसा सांगपाक जाय. कितें घेवचो अशें सांगपाक जाय. फाल्यां सगळें एस्टिमेट वाडलो, पयशे थोडे समज पाय जाता, हें सगळें कितें काम उरता जाल्यार जाता अशें काम म्हाका सांगपाक जाय. तें काम सगळें चेडणाकडे सांग सिस्टमॅटीक जावपाक जाय विचार. उटंगराच्या पावसाक लागून राजबाग काणकोण वाठारांत धोक्याचें वातावरण निर्माण जालां. एके राखणेवंटीक वेरो गेल्ल्यान लोक भिवन दीस काडटात. केन्ना राखणेवणांत कोसळत आनी कितें जायत अशें कांय नेम ना. पळयात लोकांच्या मनांतलो भंय. ऑलमोस्ट पडपाचें आसा. राजबाग काणकोण वाठारांत एके बिल्डिंगे मुखार 10 मीटर राखणी वणूक बांदिल्ल्यान कुशीक आशिल्ल्या थळाव्यांच्या 5 घरांचेर धोको निर्माण जाला. घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून राखणी वणटीक वेरो पडल्या. वणूक कोसळपाच्या मार्गार आसा. राखणी वणूक कोसळ्यार 5 घरां पोंदाक वयतलीं आनी रस्तोय आडावून उरतलो. रस्त्या वेल्यान वचपी लोकांचो जीव धोक्यांत आसा. ही राखणी वणूक थळाव्या खातीर मरणाचो सापळो जावन रावला. गेले हा देखा केन्ना म्हणून शकते पडला तुजी घरा एफेक्ट जातलो. समते माझी घराची पडटली. गणेशा सांगला फुडली किती इन्क्वायरी आहा ती तूं कर. ही राखणी वणूक कोणाचो परवानो घेवन बांदली काय विचारल्यार वेळगेरा कडेन जाप ना. थळाव्यांनी काणकोण मामलेदारा कडेन ह्या संदर्भात कागाळ केल्या. कायद्या प्रमाण 5 मीटर मेरेन राखणी वणूक बांदपाक परवानो आसता. ही राखणी वणूक दुपटीन उंच आशिल्ल्यान कितेंय जायत सांगूं येना. थळावे जीव हातांत घेवन आपलो दीस सारता. थळाव्या नगरसेवकान लेगीत ह्या संदर्भात मामलेदाराक कळयला. ते मानकी जर मोडान जे पडले जाल्यार ते ज्ञान म्हाका दिसना तो वाचतोच म्हणून. तशें जावूं जायना. कित्याक रिस्क म्हाका मेळना तेन्ना हांव वाड्याक वचना. हांवें तेजेर कांय एक्शन घेयलें ना अशें तें म्हाका लोकांक दिसतलें. म्हणून म्हाका आज सांजे मात तेंका म्हाका कितें ह्या शिफ्टींग करून खंय तरी रावपाचें म्हाका बंदोबस्त करचो पडटलो. तेजे पयलीं तेमी एक्शन घेवचें हें पळोवचें. हांव चेअरपर्सनाक बी सांगता. हांवें आपयलो तो येता मात त्या काम मिटिंगे लागून मात अडचणी लागून मात उरला. तेणी आपूण चेक करता म्हणून इंजिनियर हाडून
चेक कट मारला आनी तुमी सपोज तुमी RCC जर बांदला जाल्यार कशें कलेक्ट जाल्लें हो क्वेश्चन केलो तेणी तो कितें म्हणपा लागलो तो तेमी सांगपाचें म्हणल्यार तो तेणी आन्सर करूना तो फक्त डायवर्ट करतालो लोकांक फटोवपाक सोदतालो जेन्ना हांवें ताका दुसरें विचारलें तुमी रिटर्निंग वॉलाचें परमिशन आसा तो आसा म्हणटा दाखय म्हणल्यार आपूण तुका मागीर सांजची दाखयता म्हणटा हां ओवरऑल आतां भितरल्यान ही वॉल कॉलेप्स जाल्या भितरल्यान आनी भायल्यान कॉलेप्स जावपाची वाटेर आहा भायल्यांनी ऑलमोस्ट तुमी पळयतले थिंगा क्रॅक्स बी ऑलरेडी तेकोन कितली घरां आहा हे वॉलीक तेकोन ऑलरेडी 3 घरां आसा हांगा 3 घरांची तांकां इफेक्ट जावपाक शकता पडो शकता कोण मरो शकता ऑब्वियसली पाच घर आहे पाच तांकां इफेक्ट जावपाक शकता आनी हो रोड बंद जावपाक शकता बरें रोडाचेर येता वयता आसतना कोणाचेर पडोंक शकता मेन म्हणल्यार तुजे दुसरे रुपी जे घडला पळय रुपी प्रकरण ते रुपी प्रकारान परत घडपाची शक्य आसा हें सांगपाक सोद बिल्डिंगे इफेक्ट जातलो दिसता तुमकां बिल्डिंगे ऑब्वियसली इफेक्ट जातलो जर रिटेनिंग वॉला तर इफेक्ट जाता बिल्डींग आसा ती 5 फ्लोराची कित्याक जावपाक शकना तुमी भितर वचून पळयलें जाल्यार माती आसा ती सामकी मोव सामकी मोव माती सारकी हेची व्हडी बारीक जर रिटेनिंग वॉल पडटा जाल्यार ही बिल्डींग वचपाचें कितें जाता हांव ताका जे बिल्डर आसा जे इंजिनियर ताका हांव सांगूं सोदता जे आमचे जे कलेक्टर DCP तेमी जे इंजिनियर येवचे आनी बिल्डिंगेचे बी इन्स्पेक्ट करचे ना जाल्यार आमी RTI मारून सगळी इन्फॉर्मेशन काडून सगळ्यांक कळयतले पावसात केन्ना कितें जायत हाचो नेम ना रस्त्यान वचपी लोकांचेर केन्ना वायट घडणूक घडत सांगूं येना तात्पुरतो लोकांच्या सुरक्षे खातीर पुलिसांचो बंदोबस्त करचो आनी काणकोण मामलेदारान बेगोबेग हाचेर लक्ष दिवन वायट घडणूक घडचे पयलीं तोडगो काडचो अशी मागणी थळावे राजबागचे लोक करपाक लागल्या गोमंतक TV खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकार उटंगराच्या पावसाक लागून मध्यान राती फोंडेच्या आडपय वाठारांतल्या एका घराचेर व्हडलें झाड कोसळ्ळें हे झाड कोसळिल्ल्यान सुमार 3 ते 4 लाखांचें लुकसाण जालां फांतोडेर 3 सुमार उजो पालोवपी दळाक ह्या घडणुकेची म्हायती मेळ्ळी ते उपरांत सकाळच्या 7 तांणी घडणूक थळार धांव घेवन झाड कातरपाक सुरवात केली आनी ते कुशीक काडले आयज फातोडेचेर 3 सुमार फोंडा फायर स्टेशनाक कॉल येयले की विठोबा हांगा आडपय एक मोठे झाड घराचेर पडलेलें आसा इमिडिएटली आज सकाळ फुडें येवन आमी क्लियरींग वर्क चालू आसा हांगा एक सायडीन जे 2-3 रूम आहा ते फातरा तेंचे डॅमेज जाल्ले ओनराचे आणि हे म्हणल्यार कसलें झाड कितें पडलां कितें कळ जंगल ट्री हे मेन प्रॉब्लम कितें जाला की क्लियर करपाक 2 घरां जॉयन आसल्या कारणान कितें जाता ती सेफली ते देवोवपाक पडटालें सो म्हाका दिसता सकाळी पडला हे न्ही म्हणल्यार तुमची टीम तेन्नाच पावली हे करून टीम सकाळ फुडें 7 सुमार आमकां इन्फॉर्मेशन येयली 7 सुमार ओके सो आतां ऑलमोस्ट म्हाका दिसता हे केल्लेलें आसा क्लियर जाल्लें आसा पूण ओनराक जवळपास बरोच लॉस जाल्लो आसा ते घरांतले पयले सगळे काम तुटलेले आसा लॉस एस्टिमेट केला तुमी अजून एस्टिमेट करून पूण जवळपास एक 3-4 लाख सुमार लॉस आसपाक जाय शुक्रारा मुजगळ काकोडेच्या प्रदीप नायकांच्या घराचेर काजूचे झाड कोसळून सुमार 40,000चे लुकसाण जाले ही घडणूक सकाळच्या 11 वरांच्या सुमाराक घडली झाड कोसळिल्ल्यान घराच्या वंटीचे आनी छप्पराचे बरेच लुकसाण जालां उजो पालोवपी दळाक कैद केले उपरांत तांणी घडणूक थळार धांव घेवन झाड कातरून कुशीक काडले बायल भितर आशिल्ली
ते भितर आसतना हांव नासलो, हांव भायर गेल्लो आसलो. त्यानं फोन करून सांगलो म्हाका की काज मोडून पडली आपल्या घराचेर म्हणून. घराचेर पडटा पडली म्हणटा हांव येयलो रोखडोच येवन भायले विचार पळयलें जाल्यार एक सायडीच्यान म्हणत हें जाल्या, नळे एक सायडीच्यान पडले, एक सायडीच्यान मोडले आनी सगळे डॅमेज झाले हडच्यान पावसाक वगैरे. आणि फायराक फोन केलो मागीर ते येवन तेणी काडली काज. डॅमेज कितल्या हजाराचे जाले तुमकां दिसता? जवळ 40,000 तरी जातले. वणटीक क्रॅक केलो? वंटी क्रॅक केलो, सगळी भितर उदक वचता, सामान सगळें भायर काडलां, भिजले आलमारी भिजल्यो, पत्रे बी सगळे मोडोन पडले, पत्रे नळे वाशे सगळे मोडोन सकयल पडले. तेणी काडले ते आतां. आमकां 12:25 कॉल आयले कोण घराचेर व्हडली मारा म्हणटे घराचेर झाड पडलां म्हणून. आनी विथीन नो टायम आमी थंय पंडार गेले. पयल्या घरान काजूची ट्री पडली कडेन आहा आनी ते डॅमेज खूब जाल्ली. आमी ती आतां क्लियर केली. कितें डॅमेज जालें तेंचे? तेजे वाशी पडल्या, नळे पडले, अरावंड 30 to 48,000 ताका लॉस जालो. आनी आमी पळयलां की तेंचे पत्रे जे आसलेले मोठी डॅमेज जावपाची शक्यता आसलेली काजूची. काज परत इलोवना आनी डॅमेज जावपाची शक्यता आसली. ती आमची फायर पर्सनान हेल्प करून काडली ती आमी. कितले फायरमॅन आसले हांगा? आमची फायरमॅन 5 जाणां आसली. स्मार्ट सिटीच्या घाळकामाक लागून टोंका पणजे सावन तांबडे मातयेर वचपी रस्तो परतून एक फावट खणला. हे पयलीं गोमंतक टीव्हीन हो विशय उजवाडाक हाडिल्लो. फाटले फावट असोच रस्तो खणिल्लो आनी पावसाचें उदक वचपाक लागून गटारांत पायप घाल्ली. पूण वारावरी स्थिती निर्माण जाल्ल्यान परतून एक फावट हो रस्तो खणला, देखून तांबडी माती आनी पणजे वाठाराचो संपर्क तुटला. ह्या जाग्यार आतां प्लास्टीक आनी फायबराची पायपां घालून रस्तो सुरळीत केला. ह्या घाळ कामाक लागून थळाव्यांनी सामकी तिडक उक्तायल्या आनी स्मार्ट सिटीची कामां केन्ना जाग्यार पडटली असो प्रश्न थळाव्यांक पडला. कांय दिसा पयलीं गोमंतक टीव्हीन एक इश्यू हायलायट केल्लो. सांतिनेज टोका सिवरेज डिपार्टमेंटाच्या सायडीक एक रस्तो वयता तांबडे माती वाठारांत, हो कट ऑफ जाल्लो म्हणून. 4-5 दीस पयलीं हो रिपोर्ट फायल केल्लो हांगासर खळी मारपाक. ही खळी दिसता फाटसून, ती खळी हांगासर डगप करून हांगासर पायप घालून ते उदक वॉश ऑफ जावंक ह्या क्रिकान. पूण तुमकां आज सांगचें अशें दिसता स्मार्ट सिटीची परिस्थिती म्हणटा ती इतकी घाळ जाला. अजूनय कामां चल्ल्या आनी पळयात तुमी अजूनय हो हांगासर खणपाचें काम चालू आसा. पायपां कनेक्शनां दिता कितें चलता तुमी पळोवंक शकता. हांगासर अशेंच अर्दवट सांडून दिलो, अर्दवट काम करून दवरल्या. हांगासर कॉन्ट्रॅक्टर ना, कोण सुपरवायझर ना, लेबरय पळयात तुमी, लेबरय हांगासर आपले आवता सोडून गेल्यात. पण आतां कोण लेबर येता, कोण कितें काय काम चल्लां, काय सुपरविजन ना, काय ना. पळय लोकल्सांची पळय आतां सामके पाशेच काबार जाले हांगासर. लोकल्स आपल्यो हांगासर गाडयो दवरून मेन रोडार येयल्यात आनी रिलेटिव्सांक आपले ज्यो भुरगीं आसात रिलेटिव्सांक सांगतात भुरग्यांक हाडून हाय पॉयंटार ड्रॉप करात म्हणून. खूब गांव कट ऑफ जाता कळ्ळें. वाठारांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांनी बेसीक फॅसिलिटी ना, पावस हेवी पडटा आनी फूल कट ऑफ जाता मेन लँडाक. तुमी फाटल्यान पळोवंक शकता हो रोड आसा तांबडी माती कडेन वयपाक सांतिनेज. आनी पळयात तांबडी माती भशेन हो रोडूय तांबडोच जाला. आनी मेन म्हटल्यार कितें, हे स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून आतां हो फूल वाठारूच कट ऑफ जाला. त्या वाटेन पासून एक एडजॉयनींग रोड आहा तो पासून एक कमरे भर उदकान बुडला आनी फूल वाठार हो फाटलो आयसोलेटेड जाला. आनी हेका कारण म्हणटा ती स्मार्ट सिटीची अनप्लॅन्ड, अनऑर्गनायज आनी घाळ कामां. गोमंतक टीव्ही खातीर सांतिनेजच्यान स्पेशल करस्पॉन्डंट समीप नार्वेकार. पावसाची धुमशणां चालू आसतना दिवचल शाराक तेंकून आशिल्ल्या वाठादेव गांवांत बिरेस्तारांत चक्रीवादळ जालें. कांय खिणां पुरतेच जाले. ह्या वादळांत वाठारांतल्या झाडांची पडझड जाली. कुळागरांनी झाडांची पडझड जाली. कालिदास उमरिया हांच्या कंपाऊंडाचेर आंब्याचें झाड कोसळ्ळें. कंपाऊंडांनी थंय आशिल्ल्या स्कुटरीची मोडतोड जाली. ह्या वादळांत आर्थीक लुकसाण सोडल्यार हे कसलीच वायट घडणूक जावंक ना. फाटल्या
फाटले 2 दीस पडिल्ल्या पावसान सगळी कडेन धुमशाणां घातल्या. दिवचली शाराक तेंकून आशिल्ल्या वाठादेव वाठारांत तर काल चक्रीवादळ जालें. ह्या चक्रीवादळांत कांय कडेन झाडांची पडझड जाली. वाठादेव वाठारांतल्या कुळागरांनी बागायती पिकांची नाशाडी जाल्या. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.